आयतार 3 सप्टेंबर साद्या काळाचो 22वो आयतार। मुखेल ओळ। पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात। नियाळाक आधार। जम्मू देशांत एका गांवच्या तरणाट्यांक शिपाय विंचून काडटाले आनी झुजांक फुडें व्हरून दुस्मानाचेर आक्रमण करूंक व्हरताले। लोक आपल्या भुरग्यांक धाडूंक सोदिनासले, पूण एक क्रिस्ती आवय आपल्या एकल्याच पुताक फुडें हाडटा आनी सांगता, ताका मरूंक पडलो जाल्यार पासून भियेनाकात, कित्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या पासत ओंपलो। कश्टांची वाट ती, पूण दुसऱ्यांक जिवीत दितेली वाट। सर्वेस्पराच्या उल्याक जेरेमियास लोकांक स्वताची वाट परगटूंक फुडें सरता। एके वाटेन लोकांच्यो केण्यो ताचे पावल फाटीं घेवंक ओडटात आनी दुसरे वाटेन काळजान स्वताचो उजो पेटलेलो आसा तो ताका थार दिना। जेजू देव ताच्यान आपले कोश्ट वाटावंक जाताले, पूण कोश्ट स्विकारून जेजू कोश्टांचें मोल उबारून दवरता। कोश्ट नाकारप म्हळ्यार एक आडखळीचो फातर म्हूण जेजू पेद्रूक शिडकायता। अशेंच तरेन आमी घुस्पतांव आनी समाजाक भियेतांव। अशीर वाट धरूंक आमी लजतांव आनी लिपतांव, कित्याक ती वाट सासणांक पावयता, संतोश आनी खुशालकाय हाडटा। आमी सोंपी वाट विंचून काडटांव आनी आमकां कित्याक पडलां हें चिंतून जियेतांव। जेजूच्या जिवंतपणांत वांटो मेळूंक जेजू भाशेन कोश्ट स्विकारून बापाची खुशी करून जियोवया। म्हजो थारा। कोश्टांक भियेनासतना काळजीदारपणान समाजीक आव्हानांक फुडो करूंक वावुरतेली।